फोंडेच्या स्पोर्ट्स क्लबात आदिवासी खेळा महोत्सव सुरू झाला। खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि फोंडेचो आमदार रवी नायकान त्याचे उक्तावण केले। गोय खेळा प्राधिकरणान घडून हाडलेल्या या खेळा महोत्सवात आदिवासी खेळ आणि खेळगड्यांक उर्बा आणि संद दिवपाचो यत्न चल्ला। पळोवया उक्तावण सोहळ्याची झलक। ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जावन आसा। बरेचशे वेळाचेर आमी भारताच्या विविध ज्यांना भागार वतात त्या प्रत्येक जो कॉन्फरन्सीस आसा थंय ट्रायबल जे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जे आसात त्यांचे बरेचशे काही गोष्टी मुखार येतात आणि ते खंत व्यक्त जाल्ली असतात की ह्या लोकांक जोपर्यंत या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी भितर जोपर्यंत संधी मेळना तोपर्यंत त्यांची टॅलेंट जी आसा ती मुखार येवपाक शकना। आणि म्हणूनच गेली 8 वर्ष पयलीं या सगळ्या ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलाची संकल्पना आयिल्ली आणि तीच संकल्पनेच्या माध्यमातल्यान आज आम्ही 8वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज आम्ही मनयतात। उद्देश एकूच आसा पण ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल जावपाक सुद्धा कारण म्हाका दिसता आज तुमच्या मुखार सगळ्यांक सांगपाची गरज आसा कारण बरेचशे विद्यार्थी बरेचशे स्पोर्ट्समॅन जे आसात जे एक्स प्लेयर्स जे आसात दे बिलोंग्स टू द ट्रायबल कम्युनिटी। ज्या वेळाचेर 2003 हांकां स्टेटस मेळ्ळो त्या वेळाचो बरोचसो काळ लागलो ह्यो सगळे काही गोष्टी मिळवून दिवपा खातीर आणि ताचे खातीर आंदोलन करचें पडलें युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनाच्या बॅनरा सकयल। आणि ज्या वेळाचेर हें सगळें जालें त्या वेळाचेर ट्रायबल सब प्लॅन म्हणटा तो पयलीं तो सबंद गोंयच्या विविध डिपार्टमेंटाच्या खात्यांनी आज आमकां दिल्लो गेल्लो आसा आणि दिल्लो गेल्लो आसचे म्हणचे पेक्षा तो आम्ही झगडून घेतिल्लो आसा ते अभिमानान आज आम्ही प्रत्येकान सांगपाची गरज आसा कारण त्याच्या खातीर 2 ट्रायबल युथ जे आसात त्यांनी आज सॅक्रिफायस केल्ले आसात त्यांनी आज बलिदान दिल्ले आसा। GOA365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाषिश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू।